प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विस्वोर वोड 18 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 18 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची? तें सांसवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी वस्ती केली. खोमीराची ओपार. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं? तें अशें, एके बायलेन खोमीर घेतलो आनी मोडलेल्या पिठाची 3 व्हडली मापां दवरून तातूंत तो पुरलो आनी सगळ्यांच पीठ फुगलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू वोपारांनी शिकयता आनी 2 वोपारी घालता. सांसवाच्या बियांची वोपार आनी खोमेरेची वोपार. आयज आमी आमचो नियाळ फकत ह्या पयल्या वोपारीचेर, सांसवाच्या बियांचे वोपारी वयर आमी आयज नियाळ करुया. जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, देवाचें राज एका सांसवाच्या बियां सारकें. देवाचें राज एका सांसवाच्या बियां भाशेन. आतां कित्याक भाव भयणीनो सांसवाचें बी म्हणटा? आमी सगळीं जाणो जी आमी रांदतात, चड करून बायलो ज्यो सांसवाचें बी वापरतात, उजार करतात, ती जाणो सांसवाचें बी एकदम ल्हान आसा, एकदम बारीक. आनी जेन्ना कोण सांसवाचें बी जमनीचेर घालता तें झाड किल्लोता आनी सांसवाच्या बियांचें झाड व्हडलें जाता आनी वेल्यांची सुकणीं येवन तांच्या खांदांनी वस्ती करता. भाव भयणीनो, आमी पळयत जाल्यार हे सांसवाचें बी एकदम ल्हान आसा, पूण जेन्ना तें जमनीचेर किल्लोता आतां एक व्हड झाड जाता आनी सुकणीं येवन त्या झाडाच्या खांदांनी रावतात. आनी जेजू म्हणटा, देवाचें राज ह्या सांसवाच्या बियां भाशेन. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोडूनदार मानता, खरेपणी आमी एक नवी रोजना जाता. देव आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशीं आतां आमच्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता. देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां मेळटा. देवाचें उतर आमी पाळूंक लागता, आमी देवाचें उतर करूंक लागता. आमी आतां देवाच्या मोगान चलता आनी आतां हो मोग जो आमी अणभवला, हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा एक मनीस, एक बायल जेजूच्या राज्यान भितर सरता, तांकां पवित्र आत्मो मेळटा. ती आतां देवाच्या मोगान जियेतात, देवाचो मोग अणभवतात. आतां ती दुसऱ्या जाग्या कडेन वचोन दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दितात. कशी? देवाचें उतर परगट करून. म्हणटच एका मनशा वरवीं जेन्ना पवित्र आत्मो तांकां मेळटा, तांच्यान आतां दुसऱ्या कडेन वचोन देवाचें उतर परगट करून दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान म्हणजे जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता. तांकां आमंत्रण मेळ्ळ्या उपरांत तांकां पवित्र आत्मो मेळटा आनी आतां देवाचें राज वाडत वेता. म्हणटच एका सांसवाच्या बियां भाशेन जें इतलें ल्हान तें बी जावन आसा, पूण जेन्ना तें किल्लोता, जेन्ना तें मोडटा, त्या एका बियान एक व्हडलें झाड जावन सुकणीं येतात आनी थंयसर रावतात. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें राज आमच्या एक एकल्या जिवितान त्या सांसवाच्या बियां भाशेन. म्हणटच आमी जेन्ना आयज जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोडूनदार मानलो, खरेपणी आमी क्रिस्तांव जालीं, आमी भावार्थी जालीं.
आनी आमी देवाचो मोग अनभवला पवित्र आत्म्या उदेशी. आतां भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां ती घोटाय दिता, आमकां देवाची जाणवाय दिता, तो आमकां देवाची शांती दिता, तो आमचे भितर देवाचो मोग ओतयता. आनी आतां आमच्यान हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता, देवाचो शिमे नासलेलो मोग. आनी ताजे वरवीं देवाचें उतर परगट करून आतां आमच्यान देवाचें राज फुडें सरपाक आमच्यान वावरूंक जाता. कशे भाशेन जेन्ना एक एकलो क्रिस्तांव, एक एकलो भावार्थी देवाचें उतर परगट करता, आपली गोवायकी दिता, जें देवाच्या उतरान सांगलां तें दुसऱ्यांक आमी शिकोवंक पावता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आतां जो लोक आयकता देवाचें उतर, ती आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतात आनी देवाचें राज दिसान दीस वाडत वेता. जे भाशेन एक सांसवाच्या बियां वरवीं एक झाड जावन सुकणीं येवन थंयसर रावतात. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन कितें करपाचें? आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक एकदम गरजेचें. देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडूंक आमी आतां देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगून तांकांय देवाच्या राजवंतीन हाडून हें जावन आसा आमी आमचें काम. कित्याक जेजून आमकां सांगला, वचात आख्ख्या संवसारान म्हजें उतर परगट करात, दुसऱ्यांक बातीज दियात, तांकां जें हांवें शिकयलां तें तुमी सांगात आनी तांकांय म्हजें शीस करात. म्हणटच आमी शीस जाल्यार भाव भयणीनो, आमच्यान हें देवाचें उतर परगट करून दुसऱ्यांक शीस करूंक जाता. तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. हें देवाचें उतर जावन आसा एक बी, ज्या भाशेन एक सांसवाचें बी जावन आसा एक ल्हान बी, पूण तें व्हड जातकूच आतां एकदम व्हडलें झाड जावन सुकण्यांक रावपाक आपल्या खांद्याचेर जागो दिता. तेच भाशेन आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवर जाल्यार आनी तें उतर आमी पाडीत जाल्यार, तें उतर आमी दिसपट्टे जिवन करीत जाल्यार आमच्यान आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन देवाचें राज वाडूंक जाता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.